प्रितीच्या भावान भयणो, आमी ह्या दिसा वाचपाक पळयत जाल्यार हे फारिजेव आनी धर्मशास्त्री जेजू हे वायटवे सांगता आसा म्हणून ते ताका परतून परतून प्रश्न करतात. आनी आयज देखून आमी पळयता जेजू दोन वसुलदार आनी वायटवे सांगता आसात म्हणून ते आयजी ताका प्रश्न करतात. दर एक फारिजेवाचें वो धर्मशास्त्राचें काम जावन आसलें लोकांक देवाचे वो आत्मीक यात्रेंत तांकां लोकांक देवा लागीं हाडूंक. आनी जेजूच्या काळार हे धर्मशास्त्री आनी फारिजेव तांचें हें काम ते विसरलेले आनी ते ताचे आखेच विसरून आपणाकूच कशें देव कशें ते मानताले. म्हणजे कितें, हे आपले भाव भयण जे पातकांत बुडलेले आसात, वायट वाटेन वतात, तांकां तांणी समाजांत पयस केल्ले. आयज हे दोन वसुलदार जे तांकां सारकेच भायर घातलेले म्हणजे कितें जुतेव ते, पूण ते रमकारांक काम करताले म्हणून तांकां पयस धरले. तांकां एक शिक्को कसो मारलो, हे बरे मनीस न्हय म्हणून. आनी हाकाच लागून हे फारिजेव जेजूचेर शिंतात. कित्याक जेजू बरी देख बी दिता, शिकवण दिता, आनी पूण तो हे बऱ्या मनशांक दिवपाचे सुवातेर हे वायटव्यांक दिता. ते पळोवन ते हें करता, ते जेजूचेर शिंतात. आनी ताकाच लागून मोगाच्या भावान भयणो, जेजू आज हे वेपारींतल्यान तांकां आमच्या देवा बापाचो खरी काकलूत कितें तें दाखयता. तो तांकां सांगू सुद्दां की देव बाप काकलूतसार म्हणजे कितें, कोणूय एकलो पातकी देवा लागीं देवा आशिल्लो पयस येता, पूण तो परत येता तेन्ना देव कितलो खुशाल जाता तें आयज दाखयता. आनी हेंच मोगाच्या भावान भयणो, हे फारीजेवांचे धर्मशास्त्रांचे काळजांत आसूंक ना. ताणें देवाची कृपा दाखोवचे सुवातेर ते तांचे मदें एक दुरीग कशें ताणें बांदलेलें. हे कोण वायटवी आसात आनी तांचे मदें तांकां देवास अशी येवंक ते दिनासले. आनी ताकाच लागून आज जेजू आमकां दाखयता. आनी मोगाच्या भावान म्हयनो, हें वाचप आमकां हें लागूं जाता. आमी जायते फावटी पातकांत आसात तेन्ना आमी पातक करतात न्हू, आमी देवास आशिल्लीं पयस वेतात. आनी आयज जेजू आमकां हे वेपाऱ्यांतल्यानूच सांगता की जेन्ना आमी आमचें मन बदलून आमच्या काळजांत जेन्ना आमी अनुभवतात की आमी देवास आशिल्लीं पयस गेलेलीं आसात आनी परतून येतात, तेन्ना आमचो देव आमचें कांयच वायट पडिनासतना आमकां तो भोगसूंक तयार आसा. आमकां तो आपली काकूट दाखोवंक तयार आसा, तें आमकां आयज दाखयता. आनी आमकां दर एक जाणाक हेंच काकूलची मनशां जावंक आमकां आपयल्लीं आसात. आमी वाचपांत पळयत जाल्यार धाकटो पूत त्या मनशाचो तो सगळें सोडून सगळें घेवन गेलो. आनी जेन्ना तो ताचे सोयरानांत येयलो तेन्ना ताका तो परतून येवपाक ताणें येवजिलें. आनी ताणें सगळें चिंतून दवरलेलें कितें, आपूण वचून अशें बापाक म्हणटलो, आपणाक तुजो पूत कसो न्हय म्हूण एक मानाय कसो म्हूण आपणाक वाग म्हूण चिंतलो म्हणून तो ताणें चिंतलेलें. पूण आमी पळयत जाल्यार न्हू, पयसूच आसतना तो बाप ताका पळयता आनी तो ताचें काळीज चुरचुरता. आनी तो ताका ताचें आख्खेंच कितें ताणें कितें म्हणलेलें तें चिंतलेलें तें म्हणूंक तो दिना. आमी पळयत जाल्यार न्हू, तो सगळें विसरता, हो बाप सगळें विसरता. आमी नियाळ करून पळोवया, आमचो सर्गीचो बाब आमचो दर एक जाणाचो मोग करता. आनी ताका कितली खुशालकाय भोगता आसतली जेन्ना आमी आमचें पातक सोडून ताचे म्हऱ्यांत येता तेन्ना. आमी प्राचीन काळांत आसा म्हणटकीर मोगाच्या भावान भयणो, हे नियाळ आमी आमच्या जिविताचें नियाळ करुया आनी जाता ते भाशेन आमी परतून देवा लागीं येवंक वावरुया. कित्याक आमचो बाप काकलुतीचो आमकां तो सदांच आपली काकलूत दाखयता, आमकां तो बक्षिता आनी आमकां तो आपल्या वेगेन घेवंक सदांच राजी आसा. आमी जाता ते भाशेन ह्या प्राचीन काळांत आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. आमी जाता ते भाशेन आमी ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंतांत भाग घेवया आनी आमची पातकां देवा मुखार दवरता आसतना आमकां देव आपली कृपा दाखयता ती अनुभवया. जाता ते भाशेन आमी हेंच करुया आनी एक बरी
मनशां जावं देवा भाशेन काकुलतीचें मनशां जावं देवा भाशेन भोगसणाचें मनशां जावं आमी वावरुया.